आमचो संख्या वाडते आसा की वा उणें जाता आसा की म्हणलें चिंतून पळया. आमी सडीत लोक क्रिस्तांव कोणाक वेंगसो आमी ह्या दिसांनी पळयना, बगार आमच्या कुटुंबांतानूच एक एकले सांदे आमचे तावन सोडून वेचे आमी पळयता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आपोस्तल बार्नबास हाचें स्मरण आमी करता. त्या देखून आयच्या दिसा पयल्या वचपात हांव थोडो नियाळ आमी करया. आमी जाणाव जेजून 3 वर्सां सुवार्थ परगट केली. ताणें सुवार्थ परगट केल्लो जागो मस्त ल्हान, मस्त पयस वचोंक ना. चड करून 3 जाग्यांनी मात्र तो त्या जाग्यांनी भोंवतालो. सडाव जावन गलिलिया, जुदेया आनी समारिया. समारियाक 1-2 फावटी गेला, जेरुसलेमाक 1-2 फावटी सडना. सडाव जावन गलिलिया सरोवराच्या भोंवतणी तो शिकयतलो, आजापां करतलो. तशें जाल्ल्यान सडाव जण जेजू मरण पावतानाय जेजू विशांत भायर मस्त जाणांक कळीत नासलें. गलिलियान आनी जेरुसलेमांत इस्रायलान सोडल्यार. पूण ताचे उपरांत कशें तें क्रिस्तांवपण वा क्रिस्त आसा, क्रिस्त असो असो ताणें तो आमच्या खातीर मेला व्हडली शुभ वार्ता कशी ती भायल्या गांवांक पावली. आमी आयकता स्तेफानाक जेजू मरण पावले उपरांत थोड्याच तेंपान स्तेफान व्हडलो एक देवकोन, ताका ते जिवेची मारतात. आनी ह्या घडीत उपरांत जायतो लोक जे कोण जुदेव आसले, क्रिस्तांव जाल्ले, ते जेरुसलेमसून धांवतात. कित्याक म्हळ्यार थंयसर रावल्यार आनीक सडीत आनी सडीत लोकांक ते मारतात म्हणल्यार भियान क्रिस्तांव जाल्ले जण जेरुसलेमांत ते भायर धांवतात आनी सडाव जावन ते टर्केक पावतात. टर्की, सिप्र, फेनिशिया, अंत्योकाक वचून पावतात. आनी थंय पावल्ल्या वेळार ते कितें करतात म्हळ्यार सडाव जावन ते जुदेवा लागीं मात्र जेजू विशयां उलयतात, दुसऱ्या कोणा लागीं उलयनात. कोण जुदेव आसात अंत्योकान जावं पुरो आनी खंय रावल्ले आसात थंयसर वचून जुदेवा विशयान मात्र जुदेवा लागीं मात्र जेजू विशयां उलयतात. पूण मागीर आमी आयकता आयच्या पयल्या वचपांत अंत्योकांत जेजूक वळखून लोक सोडून येते आसा म्हणलें खबर येता. जेरुसलेमांत कोण आहात? पेद्रो आसा आनी कोण बाकीचे आपोस्तल आसात. ते आयकतात अंत्योक म्हणल्या गांवांत टर्कींत जेजूक वळखून लोकांचो संको सोडून येते आसा. आनी ह्या वेळार पेद्रो बार्नबासाक थंय धाडटा. आतां चिंतून पळया, अंत्योकाक क्रिस्ताक हाडलो कोणें? कोणें? जे कोण जेरुसलेमांत दवरल्लीं आसात पळया, सिंपल मनशां, सादी मनशां जेरुसलेमांत दवरल्लीं आसात, थंय वचून तांणी अंत्योकांत आसलेल्या लोकांक जेजू विशयां सांगूंक सुरू केलें. बार्नबास आयिल्लो मागीर, पूण तो येवच्या पयलेंच थंय क्रिस्ताची वळख तांकां जाल्या. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो एक विशय आमी मतीन घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी सडाव जावन आमचो भावार्थ म्हणटा आसतना याजक प्रत्येक जावन विगार आमच्या फिरगजेंत कोण बरो विगार आयलो वा गेलो म्हणल्या विशयांत आमी चिंतून आसता. तो विगार आयल्यार बारी बरें आनी बरें जाता ना. ताचे की पयलें थंयसर आसची आमी मस्त गरजेची. कित्याक म्हळ्यार हांगा बार्नबास वेच्या पयलेंच सादे जावन तांचें जिवीत जिवन आसलेल्या क्रिस्तांवांनी वचून थंयसर जेजू विशयां सांगलां. आनी तांणी केल्लें काम पळोवन मागीर जेरुसलेमांत बार्नबासाक थंयसर पेद्रो धाडटा. म्हणजे ताच्या पयलेंच पवित्रत्म्यान थंयसर ह्या साद्या लोकां मुखांतर जेजूची वळख जायत्या तरान जायत्या लोकांक विस्तारत गेल्या. तर पवित्र सभेंत देवाचें उतर जेजू क्रिस्ताची वळख विस्तारोवचें काम तें धर्मदुतांचें, आपोस्तलांचें, याजकांचें मात्र न्ही, हांगासर मुळाव्यान जावचें आसा आमच्या मुखांतर, साद्या लोकां मुखांतर. आमचें जिवीत आमी जियेता आनी हें जिवीत आमच्या शेजारा आमकां हेरांक दिसता क्रिस्ताचें जिवीत तें. हें जिवीत पळयल्लो लोक क्रिस्ताक वळखता आनी संख्यान चड जातात.
आज आमी विचारूंक जाय आमचो संख्या वाडते आसा की वा उणें जाता आसा की व्हडलें चिंतून पळया. आमी सडीत लोक क्रिस्तांवपणाक वेंगसो आमी ह्या दिसांनी पळयना. बगार आमच्या कुटुंबांतूच एक एकले सांदे आमचे तावन क्रिस्तांवपणांतून सोडून वेचे आमी पळयता. म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली एक कितें शिफ्ट जाला. त्या वेळार देवाचो प्रेरकात्म तांचे मदें आसलो आनी तांचे वरवीं जायते जण जेजू वळखून आयले म्हण आसा. पूण आजकाल जेजू क्रिस्त आमच्या मदें आसा, आमी चड आनी चड जेजू तें आसा म्हणटा, पूण आमची सुबर्गी आमच्याच कुटुंबांतून भायर वेते आसात. ही एक गजाल आमी मतींत दवरूंक जाय. दुसरें, बार्नबास अंत्योकाक आयिल्ल्या वेळार थंय आमकां क्रिस्तांव म्हण नांव मेळटा. ताच्या पयलें जेरुसलेमांत आसतना क्रिस्तांव म्हळ्यार ते क्रिस्तांव म्हणनातले जुदेव जाल्ले क्रिस्तांव म्हणटाले. पूण सडाव तांकां नांव आसलें ते वाटेचे मनीस. पयलें नांव आसलें आमकां वाटेचे मनीस, द पीपल ऑफ द वे. कित्याक वाटेचे मनीस म्हळ्यार वाटेर पडलेले मनीस म्हण न्ही. जेजू म्हणालो हांव वाट, देखून सडाव जावन ते वाटेचे मनीस म्हणटाले. पूण अंत्योकाक टर्कींत ह्या क्रिस्तांवांक पळोवन लोकांनी सांगलें हे क्रिस्तांव. आनी हे क्रिस्तांव म्हणलें कांय होगळसून न्ही, नकलां करून म्हणलें. कित्याक म्हळ्यार टर्की त्या वेळार सादारण तांचे बँगलोर आसले बरे. बँगलोरांत आज लोक खंयच्या जाती खातीर आसा सक्कडे आसात, सक्कड भाशेचे आसात. आनी थंय खंयचे एक भास, एक धर्म, एक जात म्हणना, हर एकले थंय वेतात. टर्की ती तशेंत जावन आसलें. थंयसर इतलो लोक भरिल्लो दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाचो, दुसऱ्या दुसऱ्या जातीचो. आनी थंयचो लोक पळयता एक नवेंच ट्रेंड सुरू जाता. जायते जण सांगून भोंवता हांव क्रिस्तांव, हांव क्रिस्तांव, हांव क्रिस्तांव म्हणून. आनी संको तो सोडत येता, जायते आयकता. आनी उलयता उलयता लोक म्हणालो तो कोण म्हळ्यार तो क्रिस्ताचो. कुर्सायिल्लो आसलो म्हळ्यार तांचो. एक नकलां करूंक म्हणलें बरी तांणी सुरू केल्लें तें दिल्लें एक नांव. आतां तुमी गोंयांत गेल्यार आमकां गोंया म्हळ्यार मस्त लाग्गी आनी खुशी. पूण गोंयांत गेल्यार आमकां कितें म्हणटा तुमकां कळीत आसा. कितें म्हणटात? घंटी म्हणटात. घंटी म्हळ्यार कितें? गटाचे, गटा सकयले, गटा वयल म्हळ्यार तांकां आमी गट उतरून दिशीन वयचें. ते कितें म्हणटात? घंटी म्हणटात. घंटी म्हणचें बरें नांव गे तांच्या लेकार एक कितें नकलाकर म्हणचें तांणी, नकलाकर म्हणचें. पूण हांगा अंत्योकांत ते क्रिस्ताचे म्हणून सांगून सुरू केल्ले घडले. थंय आसल्या क्रिस्तांवांनी हें नांव घट्ट धरलें आनी तांणीच सांगून सुरू केलें आमी क्रिस्ताचे म्हणून. आतां तें एक रिजिस्टर जालें तें नांव. बार्नबास अंत्योकाक येताना थंय तो पळयता लोक इतल्या उर्बेन क्रिस्ताची सेवा करतलो, क्रिस्ताक ते वाखणतले. आनी हें पळोवन तो कितें करता, तो तांकां उत्तेजन दिता आनी फाटीं वचून सावला कापोरान येता. आतां चिंतून पळया हांगासर बार्नबास धर्मदूत म्हण दिला, आपोस्तल म्हण दिला. बार्नबास काही 12 जाणां मदें आसलो न्ही, पूण ताका आपोस्तल म्हण नांव दिलां. पावलूच्याकय पयलें, पावलो मागीर सांगता हांव आपोस्तल म्हणटा. पण बार्नबासाक आपोस्तल म्हण एक नांवच दिलां. कित्याक म्हळ्यार सावलो आसलो तो पावलो जेजूची शुभवार्ता परगट करच्या आदींच बार्नबास थंयसर एक प्रमुख व्यक्ती. आमी सांगीत बार्नबास देवाचें उतर परगट करता आसतना सावलो हो थंय पयस बसून आसलो. ताका कांय त्या वेळार चड कांय कळीत नासलें. म्हळ्यार तो शिकतालो, तो नियमशास्त्र शिकलो, पूण देवाची शुभवार्ता ताणें शिकचें आसलें. तो पयस बसून आयकतालो बार्नबासाक. आनी बार्नबास वचून पावलाक आपोवन हाडून येताना एक वर्सभर तांच्या सांगात रावता आनी तांकां उत्तेजन दिता, त्या लोकांक उत्तेजन दिता. आमी पळया हो एक विशय आमी मतीन धरया. जायती संगती आमी फेरगजन करता नांव नासतना खंयसरी आमचें नांव बरयनात. चिंत्या एक टिचर ल्हान भुरग्यांक दोतोन शिकयता, तिचें काम करता. थोड्या तेंपान ती रिटायर जावंक पुरो म्हळ्यार तिका जायनासतना ती सोडूंक पुरो. कोणा कुडास आसना तिणें कितें केलां फिरगेजेन कोणा कळीत आसना. पूण तिणें केल्लें तें ल्हानशें काम त्या भुरग्याच्या काळजांत बावडताचें बी घालचें, त्या भुरग्याक येवकरिस्ताचो मोग शिकोवचो, त्या भुरग्याक देवाचें उतर शिकोवचें. हें ल्हानशें काम तिणें केल्लें अननोटिस्ड. तें सगळें विसरून येता, पूण तिणें केल्लें काम थंय उरता. देखून खाली याजक सिस्टरां न्ही, तुमी केल्लें अती ल्हान काम इगर्जेंत केल्लें तें काम तुमी दिल्लें सेवा भोव गरजेची आनी तें दिल्लें तुमचें मिसांव. हांगासर
बार्नाबासाक जेरुसलेमांत ताका धाडिल्लो, पूण तो पावलाक आपूण हाडून येता. पावल त्या वेळार कांयच न्ही, जाल्यार ताका आपूण हाडून येता. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता मुखेलपण ते एक एकल्यान घेवचें न्ही, आनी एकल्याक सांगाता घेवन तें पवित्र सभा बांदची. आमी पळयता जायते फावटी हांव आतां गुरकार जालो, म्हजें टर्म जालें, ताचे उपरांत नॅक्स्ट आनी एकलो गुरकार जाता आनी हांव चिंतता हांव आनी वचना, म्हजें जालें. हांव पळयतां तो करता न्ही करून दी, हांव म्हाका कोणूय सपोर्ट करूं ना आनी हांवूय करना म्हणलें एका मनस्थितीक वेता हांव. खंयचें तें जावं दी, म्हजे उपरांत आयिल्ल्याक हांवें ताका सांगात दिवचो, ताका सांगचें अशें करया, हांवूय आसा, सांगात हांवूय येता. ना, आमी कितें करता म्हळ्यार म्हजें जालें आनी हांव ना आनी पयस. हें स्पिरिताचें काम न्ही, हें पवित्र आत्म्याचें काम न्ही. पवित्र आत्मा आमच्या मदें आसा वय जाल्यार आमी हर एक जावचें काम, हर एक काम पवित्र सभेंत आमी संतोश पावता. फिरगेचें जावचें बरें काम पळोवन आमी संतोश पावता. आमी जाल्यार एक हात मुखार दिता, आमी कितें करता म्हणून. तें सोडून जर खंयसरी म्हजी सेवा जाली आनी दुसरे करतात, हांव तांच्या मदें वचना, हांव पयस रावतां, हांव मदें पडना, म्हजें तावन कांय मेळचें ना आनी म्हण तशें चिंतून वेता जाल्यार तें स्पिरिताचें काम न्ही. थंयसर स्पिरीट ना म्हण जालें. आनी खंयसर स्पिरीट ना थंयसर वाडावड येना. थंयसर चड आनी चड विभजन जावचें सोडल्यार एका मनाची जावन आमकां जियोंक जायना. देखून आमी करची सेवा ती कोण पळयता गे पळयना गे, पूण देवाच्या दोळ्या आमकां ती न्ही जावन आसा. आनी जेजू थंयसर बरेंपण हाडूंक शकता आनी बरेंपण हाडटलोच. कित्याक हांगासर व्हड पदवी ह्या लोकां मदें नातली. बार्नबासाच्या पयलें ह्या लोकांक थंय देव सादोवण्याची पदवी ना, प्रसंग करची पदवी ना, वा खंयचेय रितीची पदवी ना, पूण तांच्या लागीं आशिल्लो भावार्थ जेजूचें नांव मात्र. पूण तांणी केल्लें तें धाकटें काम जाल्यार पवित्र सभा वाडोवंक कारण जाली. न्ही बार्नबासा वरवीं पावला वरवीं सुरवेर त्या ल्हानशा साद्या लोकां द्वारे पवित्र सभा वाडचें काम जालें. आनी कित्याक म्हळ्यार थंयसर पवित्र आत्मो तांचे मदें आसलो. तर पवित्र आत्मो आमच्या थंय आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कुटुंबांत तो सदां न्हीद काम करूंक आशेता. आमचें काळीज आमी ताका समर्पण दिवंक जाय आनी आमी उक्तीं जावंक जाय ताच्या मुखार. आनी कितें करूंक जाय, तो कितें करूंक आमकां सांगता तें करचें तसलें बरें मोन आमकां जाय. हें बरें मोन आमचें तें येवं दी म्हूण मागया.